पुराजनाक स्वागत आसा. आयच्या सेशनांतू आमी भिमाल विशय महाभारतात कोण विंगड विंगड लिहिला ताचे मुख्य जावन आशिल्लें संक्षिप्त रुपारी ताचे आमी विशय ताचे डिस्कशन सत्संग करता आसा ती. सो तुमगे पुराजनान आशीर्वाद घेवन सान रुपार किंचित रुपार सेव करच्याक भाग्य आसा ताचे खातीर कृतज्ञ आसा. एक प्रार्थना करून आमी सेशनान मुखार ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. आराध्यो भगवान् व्रजेशतनया तत्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता. श्रीमद्भागवत प्रमाणममलम् प्रेम पुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमितं तत्राधरान परः. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधे तप्त राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. कथमो हनुमन्नाम द्वितीयो भीम एव च पूर्णप्रज्ञः तृतीयस्तु भगवत्कार्यसाधकः. आम्ही भीमालयांची कंटिन्यू करता आसा ती. आमी लास्ट टायम हे पळयलें की जयद्रथान कशें अपहरण केलें द्रौपदीलें, मागीर भीमान ताका कशा रुपार ताका शिक्षा दिल्ली आनी कशी जयद्रथान ओपून घेतलें की आनी मुखारसून तो पांडव जनाल सेवक म्हण तशी म्हणटात पळय पब्लिकली सांगूनच खंयचे तूं ताका इंट्रोड्यूस करतलो जाल्यार युधिष्ठिरान सांगिल्लेकार भीम ताका मारून घालना. युधिष्ठीर सांगता की तो गांधार धुव आमगेली भयणी दुश्शला तशेंच तिगे बामूण जेवण आसा ताका ताका मारूनच जेवण. सो त्या प्रकारान थंय वचून मागीर आमी मुखारसून आमी सीदा पळयलें की कशी तांणी अज्ञातवासांत राखता ती आनी तांतू फायनल इयर तांणी पुरा जन तांगेलें म्हणटात पळय विंगड विंगड विराट देशा वचून विंगड रुपारी राबता ती म्हूण आमी पळयलें. युधिष्ठीर कशी कंक जावन राबता, एक ब्राह्मण मंत्री सी जावन, भीम वल्लभ जाता रांदप जावन रायले, अर्जुन ब्रहणल्ला एक डान्स टीचर आनी म्युझिक शिकोवच्याक उत्तरेक, तशींची मुखारी नकुल ग्रंथीक जावन राबता, एक घोड्या पळयतलो तंटी आनी सहदेव तंटीपाल जावन राबता गाय चरयतलो, आनी द्रौपदी सैरेंद्री जावन राबता. आनी ती सुदेशना म्हूण विराट रायल बायल आशिल्ली राणी, ती गेल्यांची एक प्रकार दासी जावन ती तसल रुपार ती सेव करता अज्ञातवासांतून. आमी पळयलें की भीमान आमी केन्ना पळोवचें आसा ताका मस्त खावचें जेवका म्हूण मस्त बूक करता ताका. जाल्यार आनीक विशय तागेले आशिल्लो म्हळ्यार तो भारीच्यान कोण ताका रांदप करूं येता तशिल्लें म्हूण मस्त सकट नमुने आयटम मस्त सकट हें करूंक म्हणून ताणें. आनी इतलें लायक कोण तो थंय वचून ते निजावन ते एक मेन कूक आसता, मेन रांदप कोण आसता तागेले असिस्टंट जावन वता जाल्यार ताण केलें ते पुरो आयटम इतले जनाक पुरा प्रिय जाता रायाक की रायाक विराट रायाक ताणें भीमान निमगूच आशिल्लें म्हळ्यार तागेलें नांव वल्लभ तेन्ना की वल्लभ आज कसन करता तूं फाल्यां कसन करता रांदपाक म्हण तितलें म्हणटा तें रुची आशिल्लें खाण की पुरा जन म्हणटात पळय राय राणी पुरा जन राखून राबता आशिल्लें आज कसन आयटम आसताला बाव. सो त्या प्रकारार भीमालें तें पुरा तें रांदप कोर्स तसल विशय पुरा महाभारतांत सांगिल्लो आसा. सो एकदम टॅलंटेड आशिल्लो भीमू रांदप करच्यांतू. आनी त्या प्रकारार तो असिस्टंट जाल्यार मेन रांदपा मणके जाल्लो
कसले की पुराजन खंयच्या विशयार तागेल्याक उलयता आशिल्लीं ती रांदपा विशयांतू खंयचे प्रोग्राम घडकडे ते रायल पालक कोणी विशेष जावन अतिथी आयल्यार पुरा ते भिमान ते कसं कोणाक कसं आयटम जेवका त्या लेकार पुरा कोर न्हू ते रांदप करचें आशिल्लें म्हूण सगळी आनी तागेले आनीक एक प्रॉब्लेम सॉल्व जालो म्हळ्यार खावचें मस्त जेवका आशिल्लें रांदप केलेलें इन्चार्ज आशिल्लो म्हळ्यार तो ते कितले ते कोरता पळय ते क्वॉन्टिटी तो त्या लेकार करता आशिल्लो की ताका काय ते इतलें जावका पडटलें म्हूण म्हळ्यार तागेले खातीर कितलें जावका त्या लेकार तो चेडो करून घालता आशिल्लो म्हळ्यार ताका मागीर खावचें कांय उण जायना आशिल्लें आनी विंगड एक विशय म्हळ्यार पुरा जत्तरी ताणें काण दवरचें आशिल्लें आनी कशी पूण ही कोर न्हू द्रौपदीक आनी चारय भावांक तो पॅक करून म्हणटात पळय तांगेल जाग्यार वचून पावयत आशिल्लो रांदप रात्री तांकांय खावच्या खातीर म्हळ्यार तांकांय कसं उण जायनाशी त्या मागीर भीम पळोवन घेत आशिल्लो म्हूण आनी हे इतलें पुरा भारी म्हणटात पळय सिक्रेटली न्हिजोवन तांणी विंगड विंगड टायमार तांणी विराट देशांत विंगड विंगड कडेन दोखून येता ती म्हळ्यार कोणाक कळू नज की तांगेल मध्ये कसं रिलेशनशीप आसा म्हणून म्हळ्यार ते अज्ञात वाचनो कोणाक इकोळचे नज की तांणी 5 भाव आनी द्रौपदी तांगेल बायल म्हूण ते कोणाक कळू नज सो तांणी भारी सिक्रेटली करता आनी हे भीम स्किलफुली म्हणटात पळय इनकॉग्नेटो म्हणटात पळय कोणाक कळनाशी हे पुरा करता आशिल्लो आनी तांगेले एकल्या एकल्याला उलोवचे कोड लँग्वेज सी आसता आशिल्लें म्हळ्यार कशी सन्नी केल्यार कसं उलयल्यार ताची कसं मिनींग आनी कसं एमर्जन्सी असल्यार कोण कशी कॉन्टॅक्ट करतले कसं मेसेज पेटयतले ते पुरा तांणी डिस्कस करून दवरलें सो त्या लेकार ते अध्यात्म वासाचे ते टायम मुखार सिता आसता म्हूण पळय एक पंत अशी जाता विराट देशांतू की कुस्तीच कॉम्पिटिशन जाता रेसलिंग कॉम्पिटिशन आनी विराटांतू विंगड विंगड राज्य देखूनय बगले राज्य देखूनय पुरा तांगेली व्हडली व्हडली रेसलर्स येता ती आनी विराट देशांतू तांगेले रेसलर्स आसता ती सो त्या प्रकार ते स्पर्धा जाता ती पुरा जनाल ते कॉम्पिटिशन लढाई जाता आनी मात एक कोणकी विंगड राज्य देखून आयलो तो भारी म्हणटात पळय पुरा जना डिफीट करता वता आनी विराट देशाक विराट रायल येत्रा तांगेले कोणी एक कुस्ती करतले जनान जय जाल्यार ते एक तांगेले खातीर एक ते एक गर्वा विशय म्हळ्यार एक चांग विशय तांगेल कोणी म्हणटात पळय पुरा पराजीत जाता आसता ती कोणाक ते बकलेन विंगड राज्य देखून आयले जना फायटींग करूं जायना म्हळ्यार आतां पक्यान अशें दिसल्यार पक्यान इंग्लंडा टीम इंडियांत आयल्या क्रिकेट खेळच्याक आनी स्टेडियम भरी पुरा इंडियन्स बसलीं ती जाल्यार पुरा इंडियन्स येत इंग्लंडा टीम आमकां भारी सुलभ रितीर पराजीत करता तेन्ना स्टेडियम आशिल्ले जेन्ना कसन एक प्रकार दुख्ख जातालें कसं ना बाई आमगेल टिमा कांय खेळूं जायना मू आनी विदेशा देखून येवन आमगेल टिमा कशी इजिली डिफीट करता आसा ती मू तशी त्या लेखारीची ते विराट देशा जन कोण ते पळयता आशिल्लीं ते स्पर्धा कुस्तीची तांकां कशी दिसता आशिल्ली हें भायल गांवां देखून आयिल्लें हें पुरा रेसलर्स कुस्ती करतले जेन्ना आमगेल्याची राज्याच्या पुरा जनाक कोणीय ना तुम्ही आमगेल्या राज्यांत हे विन जावचे म्हूण सो ते कॅपिटल विराटनगराचे ते मत्स्य देश म्हणटा आशिल्ले आनी विराटनगर म्हूण ते कॅपिटल आज पळयल्यार तो जागो विराटनगर म्हूण आजी जाग आसता जयपुरा लागीं तांची स्थळारी सो तांकां एक भारी एक थंयचे विराटनगराक नागरिकाक भारी एक म्हणटात पळय अळशीक करता आशिल्लें की आमगेल राज्य देखून कोणीय ना तुवें हें लढाई करचे खातीर म्हूण आनी विराट रायाक दिसता गे पुरा जन कशी डिफीट जातात म्हणटात पळय एक पंत टिमान तूं नॉर्मली कोण खेळना पुरा डिफीट जाता म्हूण जाल्यार एक विंगड कोणाक एकल्या चान्स दिता ती कशी डिफीट जातात न्हू आनी कसन चड जातलें म्हूण तशी हेकड तेकड पळयतना आनी विराट राय तशी रायूं नव्हतो तो श्रूड आशिल्लो एकदम म्हळ्यार एक लेकार ताका कोणाल कसन क्वॉलिटी आसा म्हूण तें कळटा आशिल्लें ताका राय म्हूण आनी ताणें केन्नाय वल्लभ पळोवचें आशिल्लें म्हळ्यार तो रांदपवय जाल्यार ताका पळयल्यार एकदम घट्टमुट्ट आसतो म्हूण ताका मना आशिल्लें आतां कशी तागेल राज्याचे पुरा जन पराजीत जाता आसा ती आनी वल्लभूय थंय बैसून म्हळ्यार भीम थंय बैसून तें पुरा स्पर्ध पळयता आशिल्लो आनी विराट राया दिसता की हाक एक चान्स दिवं येता ऑडियन्सा बैसून पळयता आसा आनी हाक एक चान्स दिवं येता म्हणून आनी अशें पळयल्यार लढाई करची म्हळ्यार भीमाक भारी प्रिय म्हळ्यार ताकाय अशें दिसता आशिल्लें की म्हाका एक चान्स मेळ्ळें जाल्यार हांव हेची एक कुस्ती करूं येता आशिल्लें म्हणून म्हळ्यार ताका एक नमुन्यान म्हणटात पळय तें इचिंग म्हणटात पळय चान्स म्हळ्यार हांव करता म्हणून जाल्यार ताणें दिसचें की हांव कशें करचें हांव रांदपो न्हय
हांव मध्य गेल्या मागीर तशें जाल्यार ताका कशी पूण कोण तो कंट्रोल करून बशिल्लो की म्हाका आत्तां वच्चें म्हूण ताका दिसता जाल्यार ताका गोत्त आशिल्लें की युधिष्ठिराक कोप येतलो अशें पुरो लढाई आनी करूं गेल्यार आनी युधिष्ठीर सांगतलो आमकां अज्ञातवास न्हू कोणाक कळूं नज आमकां सो आमी चुकूनय कसं न्हय रॉंग करचें नज म्हूण ताका कशी पूण कंट्रोल करून थंय बशिल्लो तो जाल्यार आतां पळयता पळयता हें विराट नगराच पुरा कुश्ती करतले जेन्ना डिफीट जाता आसतना म्हाका दिसता विराट रायाक की कोणी नातले हाका एक वल्लभाकय वस म्हूण पळय कसं जातलें तो वय सॉल्व वतलो न्हय तो वय वच्चो म्हूण आनी विराट राया दिसता खंय भीम थंयचे मुखार बैसून आशिल्लो आनी सांगता खंय वल्लभ तूं वचत नेक्स्ट फायट करचें हाका म्हूण आनी निजावन भिमाक कशी पूण कंट्रोल करून बशिल्लो जाल्यार आतां ताका रायान सांगली म्हणल्यार आतां राया कशी ना म्हणूं शकता एक मनान ताका खुशी वय जाता की आतां म्हाका मेळलेलें चान्स म्हूण लढाई करच्याक आनी सीधा मुखार येता ती तशी भीम ऑलरेडी चिके राया जना मध्ये तो ऑलरेडी फेमस जालोलो चांग रानपो म्हणून सो पुरा जन एक म्हणटा आश्चर्य जाता ती हो रानपो आयलो काय कुश्ती करच्याक म्हणून वल्लभ आनी तशी पुरा जन येता ताकाची भीमाक हांवें दिसता की हांव मेकळी चड शक्ती यूज करचें नचें म्हूण सॉल्व लॅरियड ना म्हणटा तागेले 100% शक्ती की हो योद्ध हा क्षत्रिय म्हूण ताका एकदम म्हणटात पळय कांय मेगेले ताकद यूज करनाशी ट्राय करता सॉल्व वतलो म्हूण ताका ताणें 1% स्ट्रेंथ घेवन डिफीट वता तांतूय तागेले ते 1% स्ट्रेंथान तुय कोण तो येद्राच आशिल्लो ताका लढाई करूं जायना भीम तांकां इजिली तांकां डिफीट करता तशींच एकल्या म्हाका एकले ते विंगड राज्याचे तशी पुरा जेन्ना भीम म्हणटात पळय कांय नातल्या म्हणके भीम तागेले बल यूज करना न्ही जेवन जाल्यार थोडे बल यूज केल्यार तांणी डिफीट जाता ती सो भीम वयलेक कसं करचें वा हाजी की उण्याव कशी म्हणटात पळय .1 पूण झिरो यूज करचें जायना .1 पूण ट्राय करता न्हू आनी ते .1 ट्राय करतना तो सॉल्व जाता येद्राजन मागीर मुखार सून तांगेल पुरा पशी होड एक लिडर आशिल्लो तो मुखार सून येता तागेलें नांव जिमुल म्हूण तो जिमूल म्हूण तो म्हणटात पळय तो मुखारसून येता आनी तागेलो ओटू लढाईक सूर करता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी तांतू चिके तागेलो ओटू भिमाक चिक्के म्हणटात पळय हा कोणी पूण समय एक मनुश्य आयलो म्हूण लढाई करच्याक आनी तो ताण करता आनी भीम चिके पडल्या मणके करता हें करता कांय करता म्हळ्यार स्ट्रेंथ यूज करना भीमू जाल्यार हो चिके तांगेल मदेंतून हो चिके बलिश्ट आशिल्लो जिमूल तागेलो ओट लढाई करता करता आनी मागीर म्हणटात पळय कशी पूण कोर न्हू आनी टायम वेस्ट करचो जायना भीम थोडे तागेले शक्ती प्रयोग करून तांगेल तो बेस्ट रेसलर आसा पळय ताकाय डिफीट करून सोडता निजान भीमाल खातीर म्हणटात पळय कोणी व्हड इंटरनॅशनल प्लेयरान ऑलिंपिकाचे गोल्ड मेडला जेन्ना तेंचे तांगेले गांवतले या बिल्डिंगाचे टोर्नामेंटा पार्टिसिपेट केल्या म्हणजे तशें आशिल्लें तें म्हणजे कांय व्हड विशय न्ही भिमाल हांगेर लढाई करचे खातीर जाल्यार एक रायन सांगिल्लें आनी ताका एक चान्स मेळलें म्हणटा एक सान एक गांवांचे बिल्डिंगात स्पर्धांत कॉम्पिटिशन एक इंटरनॅशनल प्लेयरान घेतल्या म्हणके जालें जाल्यार जाता आनी हांतूय मात त्या विराटनगराचे मस्त जनान पळयलें न्हू तें आनीक तो वल्लभ फेमस जाता म्हणून रानपॉय न्हय म्हणटा सेन्सेशन जाता म्हणटा पळय चॅम्पियन रेसलर विराटनगराचे सो तशी आशिल्लें जाल्यार तांगेलें अज्ञातवास आशिल्ले निमित्त आनी तें एक सिटी एरिया आशिल्ली ते विराटनगर म्हळ्यार सो तशी मस्त जन आशिल्ली न्हू म्हळ्यार खंय पुणी वचून नुत बशेत आशिल्ले म्हळ्यार एकदम रानांत आनी कशी स्वल्प जन आसतना कोणीय मुखारसून आयल्या ते फुडले 5 जना पळोवन डावट जाता हांगा विंगड विंगड कडेन आशिल्ली ती आनी सिटींत मस्त जन आसत न्हू सो तांणी आशिल्ली ती जाल्यार आमी पळयत की हांणी राज परिवाराचे सगळ्यांची भूमीचे विश्वाचे पुरा पशी व्हड राजपरिवार हस्तिनापुरात कोण आशिल्ले आनी पुरा युवराजांनी जाल्यार ह्यांनी कशी एक एक सिंपल जाग्यार वचून राबता ती वल्लभ म्हळ्यार खंय एक सान कुडांत राबता द्रौपदी सैरंद्री जावन सो आमी पळय येता की तांणी राजपरिवाराच्या आसूनय तांणी कशी एक प्रकाराचे एक सान साधारण जावन सेवक जावन कसं कसं कश्ट घेवन तांणी राबता ती म्हूण म्हळ्यार आमी पळय येता की हांचो पुरा विशयांत आमी पळय येता की देवान हांगेर भक्ता थ्रूची आमकां दाखोवचें की कशी कश्ट सहन करूनय जिवनांत मुखार सुका म्हूण
पळोवपाक स्वामीन सांगचें आशिल्लें की मेन पर्सनाक सांगू जायना, तांणी एक पण एग्जाम्पल दिवचें आशिल्लें की नवी वाटेक जेवण येयलें, सुन्नेक कांय सांगू जायच ना, जाल्यार हांव धुवेक सांगता खंय, जाल्यार धुवे सांगता आनी ते सुन्नेकय कळका म्हूण. म्हळ्यार तशींच आमगेल्या शास्त्रांत प्रभुपाद स्वामीन सांगचें आशिल्लें की हे व्हड व्हड भक्त आसा ती पांडव हे, तांकां मस्त कश्ट दिलें, सहन केल्ले, जाल्यार देवान आमकां तांगेल थ्रू दाखोवचें की कसले भक्ती करताना कश्ट येना म्हूण ना, जाल्यार ते सहन करून ते कशें मुखार सून वचचें तें आमगेल थ्रू आमकां पुरो हें पळोव येता. सो अशी मुखार सता वताना ते एक वर्स जाता, ಸ್ವಲ್ಪ महिने वता आनी ಸ್ವಲ್ಪ महिने मात वरलेले आसा. आनी द्रौपदी वै सैरेंद्र जावन कशी पुणी कोणती सिंपल जावन ती राबता, जाल्यार कितलें सिंपल जाल्यार द्रौपदी न्हय, कितले सिंपल जाल्यार तिगेले एक ते चंदाई आसा, तिगेले ते एक तेज आसा, ते कितले सिंपल जाल्यार कोण जाल्यार कळत आशिल्लें की स्पेशल आसा म्हूण. सो त्या लेकार मस्त जनाल दोळ म्हणटात पळय तिगेले वयर आशिल्ले म्हूण पळोव येता. सो ती काय द्रौपदीक कळत आशिल्लें की खंयची खंयी हांव सिरकून पडूं येता म्हणून, ताका ती एकदम लो प्रोफायल दवरता आशिल्ली. आनी ते सुदेश नाल्याची रावळार रांदता आसता आशिल्ली ती, तांतू देखून ती भायर पडनाशिल्ली. कसले की भायर पडल्यार आनीक जन तिका पळयतलीं ती, आनी आनीक जन पळयल्यार त्या विशयी आनीक एक 10 जनां मदें उल्लोस तशें जाता आशिल्लें म्हणून. ताका ते सुदेश रायल्लें रावळार आशिल्लें, ताजे एक सान कूड तांतू ते कोणा दासी राबचे जाग आसता तांतू तीन राबचें आशिल्लें. थंय देखून सुदेश नाल सेव करून कसन तिगेलें करचें आशिल्लें, तिगेलें केस ओळोवची, तिगेलें पुरा खाणाचे स्नानाचे पुरा विशय की तो पुरा दासी रुपार तीन सुदेश नाल सेव करचें आशिल्लें. आनी तिगेले कुडा वचून बसचें आशिल्लें, म्हळ्यार भायर पडची नाशिल्ली तिणें. आनी चुकून वय ती भायर येनाशिल्ली खंयच्याय विशयांत, सिटींत म्हणटात पळय भायर येनाशिल्ली ती. सो कशी पुणी कोण ती म्हणटात पळय तिगेले तें पर्सनॅलिटी भायर पडचें ना म्हूण ती मस्त प्रयास करता आशिल्ली द्रौपदी. जाल्यार एक दिवस सुदेश नाल भाव किचक तो तो तिका मेळूक तिगेले रावळारांत येता. आनी थंय येताना द्रौपदी ही केलें पांया मसाज की करता आशिल्ली सुदेश नाल, आनी किचक येवन लागीं येवन बसताना ताण पळयली ताकाची ताका एक नमुन्याची म्हणटात पळय आश्चर्य जावन तो इतलो आकर्शीत जाता, कसन ही चंद्या बा म्हूण. म्हळ्यार खंयच तागेले म्हणटात पळय माती घुंवता किचकाले. आनी कुडलेच तागेले भयणीक सुदेशनाक निमगिता, हें कोण बा तुगेली दासी, ही गेल्या म्हणके चंदी हांव शिगेल्या म्हणके चंद स्त्री हांव आनीक एक केन्नाय म्हगेल्या जिवमानांत पळयनी ही खंय देखून मेळ्ळ्या बा तुका म्हूण. तेन्ना सुदेशना सांगता ही दासी इतल्या मूक महिने देखून हांगा सेव करता आसा ती, वय भारी चंदी आसा वय ती म्हूण. वय जाल्यार ती भारी कामान थंय भारी चांग आसा, खंय भायर न्हिपणा, भारी लायक स्वभाव आसा म्हूण अशी सुदेशना तिगेल्या भावा सांगता. तेन्ना हो किचक सांगता ही दासी स्थानार आसूं तसं स्त्री न्ही, ही मगेल बायल जावं ही राणी जावं इतली चंद आसा ही म्हूण खंडितची हांव हिगेलो ओट्टू वार्डीक करून घेता म्हूण. तेन्ना सुदेशना सांगता ना 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 तशें पुरो लेखू नाका, तिगेले ऑलरेडी वार्डीक जाल्ल्या म्हूण ती म्हाका सांगलां. तिगेले 5 बामून आसत खंय खंय आसत तांणी, तांणी मात ती अशी आमगेल ते कसंकी कारणान ती आमगेल हांगा सेव करचे ಸ್ವಲ್ಪ काळा खातीर आसती, जाल्यार ती तशी पुरो नाका म्हूण. सो सुदेश ना म्हळ्यार द्रौपदीने फुडें तिका सांगिल्लें की तिका कसले एक विशयांत इंट्रस्ट ना, खाली तिगेले एक सेव करता आनी विंगड खंयच्यान तिका पळनाशी तीन पळोवका म्हणून. सुदेशनाने सांगिल्लें द्रौपदीक जायचें तूं कांय तुगेलें कसन करचें काम करी, बाकी तुका कसल्यान तूं पडका म्हूण ना. जाल्यार हो म्हणटात पळय किचक मागशी पळना म्हणटात पळय, सुदेशनान कितले सांगल्यार हो किचक सोडना. ना 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 आतां हांव पळयल्यार आनी म्हाका विसरूं जायना, हें कसन दासी म्हणकेची हें पुरा एक वस्त्र घालना, तूं म्हण राणी म्हणके भांगर घाल न्हू, म्हणटात पळय चांग चांग कापड न्हेसूं न्हू, तशी तूं वसूं का म्हणून त्या लेकारी तो किचक उलोवचें सुरू करता. आनी द्रौपदीक हेंची परिस्थिती नाका आशिल्ली. तिका एक मनांत भंय करता म्हळ्यार संकी ह्या पुरो विशय आयकल सिता कशी पुणी कोण असल सिच्युएशनान नाका म्हूण तिगेले मनांत आशिल्लें, जाल्यार त्या एक परिस्थितीन तापास येयली. हें पुरा लेखूनच ती केन्नाय रावळार देखून भायर पडनाशिल्ली, सिंपल जावन बसता आशिल्ली, जाल्यार कसन जाल्यार म्हणटात पळय
हागेल उतर आयकता आसती आणि एक दुःखही नाही कोप येता कसन उरलयत हो म्हणून म्हणतात. आणि सुदेश ना नुतं बसताना ती द्रौपदी सांगता, हे युवराज कीचक म्हणता, अ, अ, हांव ते सान कास्टाची शैरेंद्री म्हूण कास्टाची हांव तुमगेल तसले राज परिवारात तूं संबंध दवरस तसले म्हगेलें स्टेटस ना. सो म्हगेल तसले एक नमुन्याचे हांव फॅमिलीच न्हय. आनी मागीर आमगेल फॅमिली देखून भारी एक म्हणटात पळय आमी सान जन न्ही. आमी राजपरावट संबंध दवरस तशें कांय ना. ताका तूं म्हणल्यार ताणें सांगिल्लें ना, हांव तुका म्हगेल राणी करून घेता असल पुरा हाचे खातीर आमी आमी तसो श्रेश्ठ परिवारा खातीर न्ही. ताका म्हगेल विशय तूं विसरून सोडी. आनी म्हगेल 5 गंधर्व जावन आशिल्ले असती हें म्हणटात पळय, ऑलरेडी बामूण असती. सो हातूंत म्हाका मुखार सून वचचें कांय जायच ना. ताका असल पुरा विशय तुगेले मना दुखून काडी म्हूण जाल्यार ही किचका सोडू जातवा. तो इतल्यात एक मनांत तागेलें एक तें बैसून गेलेलें आसा. ताका अशें दिसता की ना हिक्क सोड आनी सोडच्याक ना म्हूण. आनी तो सांगता हें तुगेल कास्ट आनी म्हगेल खातीर कांय इम्पॉर्टंट न्हय. कोण खंयची परिवारा देखून आसा कोण तुगेल बामूण त्या पुरा म्हाका नाका. हांव तुगेल ओट्टू खंडीत संबंध दवरता. तशी प्रकाराची उत्तर तो उलोवप सांगता. आनी तूं इतले पुरा तुका मेळूं साध्य आसा तूं विराट नगराची राणी जावचें साध्य आसा म्हणल्यार राजपरिवाराचे भागेदार जाता तूं. आनी दासी जावन कसले तुका तुगे लायफ वेस्ट करता म्हूण तो अशी पुरा उलयता वता तो. जाल्यार ती सांगता ना आनी तूं म्हाका मुखार वचचें जायच ना. म्हाका प्लीज हें म्हगेल म्हगेल कसन सेव करचें आसा तेंच करूं दी. आनी थंय देखून ती कशी पुणी म्हणटात पळय ताणें उल्लोच चड उल्लोच कशी फुडें कुडले तिगेल कुडा धांवन वता ती म्हूण सांगिल्लें. म्हळ्यार आनी चड तांतूं उलोवन पडल्यार तो किचक आनीक कसं करतलो म्हूण. आतां किचक म्हळ्यार तागेलें कसन एक स्पेशल पोझिशन आशिल्लें. तो राय न्हय थंय राय आमकां गोत आसा विराट राय. हो विराट रायल मेवणो म्हणटात पळय, सुदेशनाल भाव. जाल्यार आतां विराट राय म्हणटात पळय चिके तागेले मंत्यार प्राय जावन आशिल्ली. ताका लढाई आनी करचें नाशिल्लें. आनी तो इतले युद्धांत आनी तितले म्हणटात पळय मुखारसून येवचें ताका जायनाशिल्लें. आनी तागेले विराट रायल कोण पुत्र आसा ती तांणी व्हड योद्धा न्हय आनीक ಸ್ವಲ್ಪ साने प्रायेचे आशिल्ले. आनी तांतूय कोणी एकदम म्हणटात पळय विराटाक रक्षण करतलो तसलें तांगेलें शक्ती नाशिल्लें विराट रायल पुत्तांक. किचकूची म्हणटात पळय एक एकदम भारी व्हड योद्धा वय आशिल्लो. आनी पुरा आर्मीच कमांडर तोच आशिल्लो. आनी तागेले ते पॉवर आनी शक्ती निमित्त विराटांत कसनय जावच तें पुरा व्हड व्हड डिसिजन कसं नासता आशिल्लें तें ताणें घेवचें आशिल्लें. म्हळ्यार राय न्हय तो विराटाचो जाल्यार राया मणके आशिल्लो तो किचक. म्हळ्यार विराट रायान किचकान कसं सांगल्यार तो ना म्हणून ताका साथ दिनाशिल्लो. तशें परिस्थिती आशिल्ली. सो तो मेन राय न्हय किचकू जाल्यार त्या विराट देशा राया मणके पावर तागेलें आशिल्लें. आनी ताका कसन कोरका तें कोर येत आशिल्लें. आनी तागेलें चिके बुद्धी समना म्हणून पुराचना गोत आशिल्लें. कसलें की आतां कशी ताणें द्रौपदी विशय उलयलें तशी मस्त तकट स्त्रियां ओटू ताणें विराट देशांतू तशी केलेली आसा. आनी ताका कोणालें वयर म्हणटात पळय मन आयल्यार खंडीत ताका कसन जावक आशिल्लें तेंच करता आशिल्लो तो. सो कोणी खंयचेय स्त्री विराट देशांतूय कोणी आसल्यार तागेलें विराट हाणें किचकान मुखार सुनायल्यार ते खंडीत तांकां ना म्हणू जायनाशिल्लें. कसलें की तो विराट देशाचो मोस्ट पॉवरफुल योद्धा आशिल्लो. सो असल परिस्थिती आसतना किचकाक दिसता खंय हांव कोण कोणा लूट वाडीक कोण घेता कोण कोणा लूट संबंद दवरता ही एक दासी मुखेल मुखारसून म्हाका ना म्हूण सिधा भितर चमकल. तेन्ना तो भयणी सांगता खंय आतां पळय म्हाका कसलें हांगा चड म्हणटात पळय हें उलोवचें नाका कसलें करचें नाका म्हूण सुदेशना सांगता खंय. तुजी तुगेली दासी सांग म्हाका मेळूं यो म्हूण. म्हाका हांगा चड गलाट करचें नाका तुगेले रावळारांत तूं. आनी तिका तांडून व्हरचें तशें कसलें म्हाका आनी करचें नाका. तूंच तिका उलय चंद करून आनी सांग की हो किचक म्हळ्यार कसन तागेलें स्थान आनी तुगेलें तें शैरेंद्रीक म्हगेले पॅलेसांत म्हगेले रावळारा पेटय. सुदेशना सांगता की इतली सकट जन आसा ती कोणा लोट संबंद दवरता ही गेल म्हाकशी कशें लेपडला म्हूण. ना म्हूण लेख ना
जाल्यार एक इच्छा आयकुचे तयार ना म्हळ्यार हेंच एक म्हणटात पळय एक देवाल ते मायाशक्तीच प्रभाव म्हणटात पळय की कसं की एक मना आयल्यार मागीर ते ना म्हणून ते मना तकून काडू जायना ते अधर्मा विषय असल्यार वे ಗೊತ್ತು की ते चिकून पडता असं कीचकू सुदेश नाकय ಗೊತ್ತಸ जलेरीची ते म्हणतात पळय ते मन बेसून गेले तर हट सोडना तो आणि बत्तान ते अपास तागेले बहिणी सांगता की कशी पुणी कोर न्हू अरेंज करता तू पेटोवचे का सुदेश नाले मन अंतस्त की कशी पेटोवचे बा म्हणजे ताक तिका गोत्तस की द्रौपदी म्हळ्यार शैरेंद्री जावन कोण आसा ती वय आयकश ना म्हूण तिका काय कशें सांगचे किचका मेळू असं म्हूण मागीर एक दिवस कशें की ते स्पेशल ते राजपरिवार न्हू ते कशें की स्पेशल वायन्स म्हणटात पळय तशें एक प्रकार ते पदार्थ पुरा ते सिजना लेकार तांकां मेळटा आशिल्ले ते आनी ते सुदेश नाले रावळार रांदतना तूं मस्त सकट ते वायन जाय सकाळची ती शैरेंद्री सांगता की हें पुरा भारी हें चंद चंद पदार्थ येईल आसा हें पुरा पिवच्या खातीर त्या राजपरिवारांतू सो हातूंत थोडे भाग हांव काण दवरलेलो आसा तें किचकालें रावळार रांदून तूं वचून दिवन यो म्हळ्यार मस्त काळ व्हरल्यार हें वायट जाता तूं आतां फुडले वचून तूं दिवन यो भावाक म्हगेल्या तेन्ना द्रौपदी शॉक जाता खंय हांव हांव तुका सुरेख सांगिल्लें कामां जॉयन जाताना की म्हाका भायर खंय पेटो नाका तुगेले कसन सेव कोरता तें हांव करूं तयार आसा जाल्यार म्हाका रावळार देखून भायर पेटो नाका म्हूण हांव तुका सांगिल्लें न्हू सुदेश ना सांगता की द्रौपदी आनी त्या हेतू म्हाका तुगेले भावाल्या पेटयता त्या दिवस तो कशी उलयता आशिल्लो म्हगेल्या गोतच न्हू हांव खंडीतच थंय गेल्यार तो तागेले ताण उरलोच लेकार तो म्हाका कशी पळयत आशिल्लो त्या दिवसू म्हाका खंडीत तुका काय गोतस म्हाका काय गोतस तो कसनेपुणी प्रयोग करतलो मेगेल वैरी कसनेपुणी म्हाका तागेले हटान तो कसने मेगेल वैर करूं प्रयत्न करतलो आनी तूं म्हाका प्रॉमिस केलेलें सुदेशना सांगता की हांव खंयचेय भायर वचना भायर वचचे सोडी खंयचेय दादलो मनशा हांव मुखार सून हांव कसले सेव करतसर म्हाका तूं करच ना म्हूण सो म्हाका हें पुरो पेटो नाका म्हणून ती मागशी येता तेन्ना सुदेशना सांगता की कांय भिवू नाका तूं थंय वचून कसले कोरका न्ही म्हूण ना खाली हें डिलिव्हरी दिवन स्कूटले यो खंडीतच सांगता की हांव हांव म्हगेल हांव सांगता न्हू तुका कांय जायना म्हूण आनी म्हाका आतां भूक लागिल्ली पिवचें आशिल्लें म्हणजे हांव वचून दिवन येता आशिल्लें जाल्यार म्हाका आतां तें आईन म्हाका येता फ्रेश तें म्हाका टेस्ट करता सो तूं वचून बेगी वचून दिवन सिदा यो म्हूण थंय बसचें न्ही नाका तूं आनी हांव वचना कसलेय जायना तुका म्हूण अशी म्हणून कशी पुणी कोण म्हणटात पळय आतां ना म्हणू खंय जायना हें म्हणू खंय जायना मात तिका दिसता ओके हिंग सांगिल खातीर ही म्हाका काय सोडच ना आनी शेळ मागीर हें केल्यार ती काय कोप येवच्या पुरो ताका ती पुरा म्हणटात पळय फटाफट वचून द्रौपदी दिसता काय चमकून वचून थंय रावळार थंय डिलिव्हरी दिवन कुडले येता म्हूण वता वता ती कृष्णाले उडगास करता आसके पुरा देवी देवता उडगास करता आसके म्हळ्यार तिका दिसता कसले पुणी जावचें साध्य आसा म्हूण आनी मात ही न्ही सुदेश ना तिगेले भावाक सुरेख सांगून दवरलां की आज सांजवाळ हांव शैरेंद्रीक पेटयता न्ही आनी तो सकाळ दोखून म्हणटात पळय बैसून आसके तो कंडेरी केदनी ही येता केदनी ही येता म्हणून आनी ताका दूर दोखून दिसता की ते पदार्थ घेवन ते बुडकुल्यांत तांणी ते पॅक करून दिलेले ते घेवन येता आसत आनी थंय येता दूर दोखूनच हो ताका म्हणटात पळय तिगेलें कॉम्प्लेक्शन पळोवन आयली ही म्हूण सुदेशनान म्हगेल भयणीन म्हगेलें काम केलें म्हूण कशी पुणी कोण तिका हांगा पेटयल्या म्हूण आनी आनी ताका दिसता की ती येवन म्हळ्यार आतां तागेले दासी जावन राबचेका आयल्या म्हूण तशें त्या लेकार भावनेन तो आसत किचक आनी सगळ्यांची आयली दिसता तेका सांगता काय म्हळ्यार स्वागत करता काय यो यो शैरेंद्री यो तुगेलें व्हड स्वागत करता आसा हांव कितलो वेळ देखून तुगेले खातीर राखून राबिल्लो आसा आतां हें सगळें रावल्यार तूं खंय आयला पळय हें आज देखून हें तुगेलें म्हूण लेख आनी तूं खंय वचूका म्हूण ना हें तुगेलें रावल्यार हांगा आशिल्ली पुरा वस्तू भांगर कापड हें पुरा तुगेलेंची म्हूण म्हाका खुशी जाली की तूं आयली वच आतां आमी ओटू राबया तूं म्हूण तेन्ना द्रौपदी एक म्हणटात पळय तागेले बिहेवियर पळोवन इतले कोप येता कस्स ना बा म्हाका हेंच नाका आशिल्लें ताका सांगता
सुदेश ना तुगेले भयणीन म्हाका सांगिल्लें की हें डिलिव्हरी दिवन फुडले आपास येवका म्हणून, आनी हें एक फ्रेश आसतना तुका दिवका म्हूण तुगेले मनांत तशिल्लें, ताका तीन म्हाका फुडलें पेटयलें. खंय दवरका म्हूण सांग, हांव दवर न्हू वता म्हूण. जाय जाय येता म्हूण तो घेता गे तुगेले. आनी घेता जाल्यार ते घेताना मुखारसून येताना द्रौपदील हातूय तो गट्टी धरता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी सांगता खंय, आज सोबत ह्या भितर आनी खंय दवरच नाका, कोणी पुणी व्हरतलें, तूं यो मेगेलो तूं म्हणून ताका भितर तिका तांडून व्हरता, म्हळ्यार तागेले कुडा लेकारी थंय व्हरता म्हणून. द्रौपदी कळटा आतां कसं करचें म्हणून. आनी मुखारसून वताना म्हणटात पळय, घट्टी एक पंता ताका हात सोडून घेता आनी एक ताका लात मारता, आनी कशी पुणी धांवन वता थंय दोकून, धांवन 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 वता. आणि लात मारलेली पेटा तो एक पंत तोकू पडता तो. म्हणल्यार द्रौपदी वय गट्टी न्हू तशी, शत्राणी न्हू ती. पडता जाल्यार कीचकू कुडले मार्क्स येता तिगेले. आनी धांवता धांवता वताना कीचकू आनी तें म्हणटात पळय, तें विराट रायालें रावल्यार खंय ते राज दरबार म्हणटा ती कीचकाल घर रावल्यार सुदेश ते पुरा लागीं लागीं आशिल्ली तशी. सो ती धांवन वचून तें राज दरबारांत पुरा जेन्ना विराट रायाले तर मिटींग चलता आशिल्ली त्या दरबारांत, थंय ती धांवन वता म्हूण सांगता. आनी ते सभेंतू ती सांगता म्हगेलें रक्षण करया ती म्हूण. आतां हें पळयल्यार अशें दिसतलें की हें म्हणटात पळय फ्लॅशबॅक. हें कुरू जेन्ना दरबारांत कशी हें भीष्म, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र आनी पुरा जेन्ना येद्रा कशी ती राज दरबारा धांवन येयली दुशासनान, तशी आपास तिगेलो ओटू जेत्ता म्हणटा दिसता. तिका दिसता तेंचे म्हणटात पळय एक प्रकार सिच्युएशन आपास आयला द्रौपदीक. आनी ती पुरा सभेन तूं पुरा जनाले रक्षण करी म्हणटा की म्हगेले मर्याद वांचयात तुमी म्हणून. तशी म्हूण ती त्या सभेंत प्रार्थना करता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी तिका दिसता की आत्तां पुणी कोणी म्हगेलें रक्षण कोरका म्हणून. आनी किचकूय थंयची सभेंत येता. आतां तिणें येताना म्हणटात पळय सुरयेतीन वताना तावळ सांगिल्लें म्हणके ती पुरा देवाल उडगास करता करता वता आशिल्लें. आनी दिवसा वेळ आसतना तिणें सूर्यदेवाक वय प्रार्थना केलेली की म्हगेलें रक्षण करी म्हूण सुर्या पळोवन. आनी इतले कळकळीन प्रार्थना केलेली की सुर्याक हे दिसता की सोण घालूं ना म्हणून. सुर्याल पुत्र कर्ण आसा, एक लेकार पळयल्यार कर्ण एगेन्स्ट आशिल्लो पांडव जेन्नाले, जाल्यार देवूच नव्हतो सूर्यदेव म्हळ्यार. कितलेंय म्हळ्यार कसं कोणालें वायट जातचें जाल्यार तो पळयत. आनी आमी कोत्ता आसा की हें पुरा विशय आमकां भगवद्गीतांतूय देवा कृष्णान सांगचें आसा की हें पुरा भगवद्गीते नॉलेज हांव सूर्यदेवाक सुरे सांगिल्लें म्हणून. सूर्यदेव वय म्हळ्यार देवाल परम भक्तांतू असतो कृष्णाल. आनी हनुमंताल गुरू वय सूर्यदेवूची. आनी गोत्तो आमकां की पांडव जेन्ना युधिष्ठिराक ते अक्षय पात्र दिलेलें सूर्यदेवानाची, तेंचे द्रौपदीन यूज केलेलें. सो सूर्यदेवाल कनेक्शन हांगेलो टू मस्त एक लेकार आसा. सो तीन ते प्रार्थना केलेले तेन्ना सुर्याक दिशिल्लें की हांव तुगेलें रक्षण कोरता म्हणून. सो आतां द्रौपदीन हें भितर येताना असल परिस्थितीन तूं किचकान आपास तिका धरता खंय तो. आनी हें पण धरता मात न्ही खंय, म्हळ्यार ताका ते कोप आयले तावळी तीन ताका लात मारलेली न्हय, ताकाची धर्म सभेंतूची पुरा जना लेद्राकाची तो तिका दोन पंता लात मारता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी लात मारलेली पेटा ती तोगू पडटा म्हूण सांगिल्लें आसा. हें पुरा जगताना युधिष्ठिर थंय मंत्री जावन त्या दरबारांत आसा, कंक जावन ताका शॉक जाता. आनी न्हिजावन कसं की खावचें हाडून म्हळ्यार कसं फ्रेश आयटम जाल्यार वल्लभ म्हळ्यार भीम ते दरबारा येवनूच राय दिता तशी खावच्या खातीर. तेन्ना भीमूय थंय येवन पाविल्लो एक्चुली त्या टायमार खावच्या दिवच्या खातीर रायाक. कसं की आयटम पुरा पोळेरा घेवन राया खातीर घेवन आयिल्लो. सो ह्या पुरा जगता तांगेल मुखार जगता असो हें असल विशय. सो एक लास्ट की आयच्या दिवसां की किचक आतां पळयल्यार आमी पळयल्यार तें एक सेम परिस्थिती जावन आसा. दुशासनान कशी द्रौपदी ओटू ते सभेन तूं तिगेलो अपमान केलेलो, तशींच आतां पळयल्यार किचकूय तेंच वस्तू करता आसा. भीम म्हळ्यार तागेले दांत म्हळ्यार चापच्या सूर करता गे ते पळोवन. आनी ते तागेले अशी महाभारतान सांगिल्लें आसा की तो अशी घट्टी तागेले हाता मध्ये प्रेस करता म्हूण, म्हळ्यार मुष्टी म्हणटात पळय. आनी तागेले नांगटान
तागेले हाता भितर तागेले नांग कुडकान रगत काडटा की भीम म्हळ्यार तितलो कोप आयलो ताका. म्हळ्यार ताकाय गोतच तें म्हळ्यार युधिष्ठिरान सांगिल्लें आसा अज्ञातवासान कसने हांव निमगे म्हाका निमगेल शिवाय तूं कसने तूं मुखार सुचें ना म्हूण. आतां भीमा कंट्रोल करना तागेले नांगटानाची तो तागेले हाताक तागेले नांगकूट हाताक घालून रगत काडटा म्हूण सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार तितले ताका कोप येता. आनी ताका दिसता खंय आत्तां हांव किचका वयर जी उड्डून ताका थंय मान घालतलो म्हूण. आणि भीम युधिष्ठिर कंक जावन ते बगले नाशिलो. तो भीमा सांगके मुखारसून वचूं नाका म्हणून. जाल्यार भीमाल कोप प- तागेले तागेले तोंडाचे लक्षण पळोवन युधिष्ठिराक कळटा. आणि कुडले सांगके हे वल्लभा आता तू किचना वस आपास कसं जालें की विंगडे पुरा रायन आतां करचें आसना ಸ್ವಲ್ಪ वेळान तू हांगा राबू नाका किचना वस म्हूण. आणि भीमाक दिसता की हें दृश्य ताणें आनी एक सेकंड पळयल्यार वय तो उड्डून वतलो. आणि ताका कळटा की युधिष्ठिराल मनांत आसा की हे परिस्थितीन तूं मुखारसून वचचें ना म्हूण. बॅलन्स करचा पडटलें कसं जालें की ते तांणी चुकून तांगेली आयडेंटिटी कळल्यार कोण म्हणून तांकां आपास कितली की वर्सां खातीर आपास तें वनवास जातलो. ताका ताची तें बॅलन्स करचें इम्पॉर्टंट आशिल्लें. सो आतां हें दरबारान तूं कसं जाल्ल्यार आनी कसं तागेले तोंडा दुखून उतर आयल्यार तांगेले ते कवर एक्सपोज जाता आशिल्लो. ताकाची युधिष्ठिर आपास सांगता काय भीमाक हे वल्लभ वच तूं भितर हांगा राबू नाका म्हूण सांगलां न्हय म्हणून. आणि विराट रायाकय तें दिसता न्हय की कसं की एक जत्ता आसा विंगड जनान आसतना तो विराट राय सांगता वल्लभा तूं वच म्हूण. तेन्ना ताका कसं करूं जायना गुरगुर वत्ता काय भीम मातशें करून. जाल्यार तो धोळ किचका वैरी दवरता काय कसं करचें म्हूण. आणि किचक आपास मुखारसून येता खंय म्हळ्यार तागेले कोप आनी उणी जायनी ते लात मारलो म्हूण द्रौपदीन. आनी तागेले ते अहंकाराक वय हें जालें न्हय की दास ही जावन मेगेल ओटोशी हें म्हणटा लढाई करूं आयल्या म्हणून. ताका आपास मारूं वताना सूर्यदेवान एक इनविजिबल म्हणटात पळय दिसनातील एक राक्षस पेटयला सूर्यदेवान ते. आणि हो किचकान मुखार येताना तो राक्षसच पळय म्हळ्यार तो कोणाक दिसना तो सूर्यदेवान तो गेलो सूर्यदेवाल सेवक तो राक्षस तो तो येवन एक काणसाळ्यार म्हणटा पळय हाका किचकाक ठाप ठाप करून दोन्ही गाल्लार मारू सूर करता. हा किचकाक कळना की कोण मारता म्हणून. पुराय जन त्या मंत्रिमंडलांत बसून आशिल्ले जन पळय हो किचक बोबाट मारता आस की कोण म्हाका मारता आस कोण म्हाका मारता आस म्हळ्यार कोणी दिसनात थंय. सो त्या प्रकारे सूर्यदेव त्या परिस्थितीत तू द्रौपदी रक्षण करता म्हणून सांगता असं. किचक हेकड तेकड घुवन पळयत की कोण बाबा म्हाका मारता म्हणून पुराजन पडलेले दूर आसा ती कोणी लागीनात तागेले द्रौपदी थंय म्हाका मुखार कोण आसा. जाल्यार म्हणटात पळय मागशी मागशी ताका कोण की गाल्ला स्लॅप स्लॅप मारता आस काणसाळ्या मारतात म्हणटात पळय. किचकाक एक म्हणटात पळय आश्चर्य जाता की कसं जाता आसता तागेलो म्हणून. तेन्ना द्रौपदी ಕೂಡ್ಲೆ ವಿರಾಟ್ ರಾಯಲ್ ಪಾಯ್ಪಂದ ಇವನ್ ಪಡ್ತಕ್ಕೆ ನೀ सांगता प्लीज मेकेल अपमान जावचे सोड नाका प्लीज मेकेल अपमान जावचे सोड नाका म्हाका हांगा एक म्हणटात पळय एक स्त्रिया लोट अपमान जाल्यार हें सगळ्या राज्या खातीर सम न्ही. आनी मेगेले 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 बामूण कोण आसा ती तांकां कळल्यार त्या भारी मुखारसून भारी एक कश्ट जातलें म्हळ्यार ती सांगना सांगू जायना न्हू अज्ञातवास कोण म्हूण तांणी. जाल्यार ते तुगेलें हें राज्यान तूं अशी पुरा जत्ता आसा तूं अशी नुतबशाय आसवे साध्य आसवे सोड नाका म्हूण. आतां विराट रायाक कळटा हें पुरा चुकून जाता जाल्यार ताका किचक सोड म्हणटात पळय कोणी ना ती तागेलें कसं करचें जाता तागेली परिस्थिती अशी जालेली आसा. आनी तोय कसं म्हणना म्हूण सांगता आनी किचकाक गोत आसा. आनी हिन कितलें वचून विराट राया सांगल्यार तो कसं करना तो मेकेल एगेन्स्ट वचना म्हूण. आनी युधिष्ठिर नुत बसला कंक जावन भीम द्रौपदीन पळयला की तो चमकलो म्हणून. आणि युधिष्ठिरान ते म्हणटात पळय तागेलें लक्षण पळोवन तागेली बॉडी लँग्वेज पळोवन द्रौपदीक कळटा की कसं करूनच. आनी राय आयल्या तो तिकाय सांगता युधिष्ठिर कंक जावन हे शैरेंद्री तू हांगा दोखून कुडले सुदेश नाले तू सुदेश नाल दास तूं हांगा हेकड तेकड भोंवच्या नज तुवें तू तुगेल कामा वस हांगा येवं नाका तूं म्हूण. आनी म्हणटात पळय केतना आनी इनडायरेक्टली सांगता की तुगेल्या मनांत कसं की विशय आसा तो आमकां कळ्ळें की अपमान जाता आसा
ते खंडिता तुगेल मन तशील विषय जगतलो टाइम येईल तेता मात आत्ता ते टाइम नाही म्हण प्लीज वस म्हण आणि आणि द्रौपदी मनात तशी नाही की इन्स्टंटली किचकाक थंयची ते म्हणतात पळय राज दरबारांतूची ताका ते शिक्षे मेळका म्हूण जाल्यार ते कळटा की युधिष्ठिरा मनात तशी ना म्हूण सो इतले तिगेले एक अपमान जालना जाल्यारीची म्हणटात पळय तिका दिसता की कोणी पुणी कसं नाही कोरक आशिल्लो म्हूण आणि ताण अशी मात नाही ताण उलयलेले उत्तर एक प्रकार म्हणतात पण भारी हीन कोण तो उलयता द्रौपदीक की ती वैश्या म्हणके अशी तशी म्हूण असल पुरा विषय वेळ ताण उरलोवचें ते पुरा उल्लेख आसता सो तिणे ऍक्च्युली पळयताना की अशी पुरा जात्ता आसतना ते विराट राय वय नुत्ता बसला द्रौपदी हे म्हणतात पळय हो युधिष्ठिराला इमानांत ना की तीन कसं नाही करका म्हणून ती माती तोग्गू घाल न्हू मुखारसून वत्ता आणि तिगेले शॉक्ड आसता ती आनी म्हळ्यार कसं नाही करा जाल्लें म्हूण आनी ताण लात मारलेलें पळय ते तिगेल द्रौपदी देह हारी ताचें घाय जावन आशिल्लें इतली घट्टी तिका लात मारलेलें किचकान म्हळ्यार कसं नमुने एक म्हणतात पळय देव एक पंता परीक्षा करता तागेले भक्ताले म्हूण पळयत आनी तिगेले ते घालिल्लें ते कापड आनी चिके हेकड तेकड जावन आसता आणि केसूय पुरा तांडिलेले मध्येन तूं त्या मागीर तेगेले केसूय हेकड तेकड जावन आसता जाल्यार नुतं द्रौपदी थंय दोखून वता थंय दोखून वताना किचक कसं नाही करना म्हळ्यार किचक आनीकय शॉकार आसा म्हळ्यार ते इनविजिबल राक्षसांनी येवन फटाफट ताका दोन चार पंता मारता आशिल्लो न्हू तो ताका काय दिसता आशिल्लें आनी कसन जेत्ता आस म्हूण ताका तो मुखार सून येना आनी आनी तेन्ना द्रौपदी सांगता एक प्रकारारी की म्हणटात पळय आता ती वत्ता आणि ती सुदेश नांवाचून सांगता काय मागीर की तूं तुगेलें हांव तुका सांगिल्लें पेटो नाका म्हूण आतां ताण पळय अशें केल्लें म्हूण आतां खंडीतच मुखारसून हें सम न्ही म्हूण आनी थंय वता वताची म्हणटात पळय भारी दुख्खान ती वता म्हूण मात द्रौपदी मनांत तुवें आसता की आतां तिण्या कसं नाही कोरका कसले की भीम आनी अर्जुन तसले इतले व्हड योद्धा जावन तिगेले बामूण जावन अशी तिगेले वटू जाल्ले हांवें म्हूण आनी त्या समयार आमकां की अ- अर्जुन ब्रहणला जावन आशिल्लें ताका सांगू जायना डायरेक्टली लढाई करचे खातीर ताका तिका दिसता की कोणी न्ही आतां हांव एकल्याकच सांगी येता म्हगेल्या मनांत आशिल्लो विशय कशी पुणी कोण हाचे सोल्युशन दिवन ताका शिक्षा दिवका म्हळ्यार ती इतले अपमानीत जावन आसता द्रौपदी त्या मनांतू तिगेले त्या विशय गुंता आसता युधिष्ठिराले काही अपेक्षा करचे जायना की कसले की तो बॅलन्स करतास पुरो अर्जुनाक सांगू जायना तो ब्रहणलास भीमूच कसले खंडिता मेगेल खातीर कसं नाही करतलो म्हूण ती भीमाक रात्री मेळू वत्ता म्हूण सांगिल्लें आसा भीमाले सेपरेट एक रूम आशिल्लें थंय वत्ता म्हूण सो तांगेल कसन तें डिस्कशन जाता आनी भीम मुखारसून कसन करता त्या पुरो आमी नेक्स्ट टायम पळोवया 7:55 जालेले आसा सो कोणालें कसं कॉमेंट कसं असल्यार तुमी शेअर करूं येतात मुखारसून आमी पळोवया की भीम आनी कसं करतलो द्रौपदी तागेले कसं सांगता आनी भीमान मुखार किचक आउट कसं करचें आसा तें आमी नेक्स्ट सेशन सो सेशन हांगार आपयता आमी तुमगेले कसं कॉमेंट असले शेअर करूं येता हांव क्विकली रिकॅप करता आज आमी कसं डिस्कस केलेलें आज आमी ह्या विशय पळयलेलें की कशी तांणी अज्ञातवासान तूं विंगड विंगड रुपारी तांणी राबता ती भीम वल्लभ जावन राबता आनी तो कशी रांदप करून विराटरायाक दिता केन्ना मागीर ती आमी घटन पळयली ते कुस्ती स्पर्धा जाताना भीम कशें ते जिमूल म्हणून ते एक विंगड राज्याक ते व्हड एक कुस्ती करतले ताका डिफीट करता इजिलीची मुखारसून आमी पळयलें कशी द्रौपदी कितली पुरा ती निपोवन तें काम करता दासिलें जाल्यारीच ते सुदेश नाल भाव किचक येवन तागेले दोळे तिगेले वयर पडटा आनी कशी मुखारसून ती तिका सुदेश ना तागेले पॅलेसा पेटयता तो कशी तिगेले मागशी पडता आनी मुखार ते अपमानीत जावन कसन तांगेले मदें जाल्लेलें आनी ते राज दरबारांतूची तिका लात मारलेलें जाल्यारीची द्रौपदीन ते सूर्यदेवाले प्रार्थना केलेले निमित्त त्या समयारी ताका मुखारसून येवचें जायनी सूर्यदेवान ते इनविजिबल दिसनातील राक्षसा पेटोवन किचकाक सम्मा मारलें ताणें आनी किचकाक त्या टायमार ताका मुखारसून वचचें जायनी म्हळ्यार तो भिवन गेलो एक पंत सो ह्या पॉइंटार येयला आसा
एंड आमी एक पॉइंटार येयल ना की द्रौपदी मनांत आनी मस्त कोप आसा आनी तिका दिसता की त्या तसले परिस्थितीन तूं तीन एकल्याक वचयता कोण तिगेले मनांत तशी कोरून दाखयतलो आनी तो भीम उमो आनी रात्री ती कशी पुणी करून निपोवन भिमाक मेळू वता तांणी कसो उलोवन घेता ती आनी भीम कसं सोल्युशन काडटले ताजें तें आमी नेक्स्ट टायम अरे धन्यवाद तुमगेले पुरा कॉमेंट्सा खातीर आनी कोणाला कसं शेअर करूं जाल्यार करूं येता जशें हरे आमी कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्णा हा, भारी लायक जालें प्रभुजी सेशन. मेनली म्हाका एक पॉइंट द्रौपदीले म्हळ्यार तितले व्हड रायाल धू जावन यज्ञ कन्या जावन घेवन ती तितले पुरो सैसून घेवका जाल्यार आमची तर आईची कलियुगाचे इतले सान सूक्ष्म जीव आम्ही आम्ही तशी हम्म कशी असू का म्हणून सांगून आमके एक लायक लेसन प्रभुजी ती गेले. हम्म आणि कसं म्हळ्यार धर्मरायन पळय आता युधिष्ठिरान माइंड बॅलन्स करून घेवन हक्का भीमाक तू वस म्हणून सांगचे त्याच्या कडे हम्म आमकां आमगेले आईची डिफिकल्टी लेवलांतू आम्ही कशी आमगेले बॅलन्स दवरून घेवका आणि तो सूर्यदेव तो हक्क पेटोवन घेवन पळया काणदा काही नಮ್ಮನ್ನು रक्षಿಸುತ್ತದೆ म्हळ्यार दिसनातील हात आमकां रक्षण करता म्हणचे पळया म्हाका हम्म पॉइंट्स भारी म्हळ्यार आम्ही तांतू लेसन शिकून घेवन आमगेले जीवनांतू आम्ही अप्लाय करता जाल्यारचे विषय प्रभुजी भारी चंद करून तुम्ही एक्सप्लेन केलंय. हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभुजी. हा भारी लायक पॉइंट्स भारी चंद करून तुम्ही त्या म्हणतात आपले एक सार व्हा विषय चाळीस सेशनात तुम्ही चंद करून एक्सप्लेन केले हरे कृष्ण देवाल दई म्हळ्यार देव सोण घालना म्हळ्यार खंडिताची खंडिताक कष्ट येना ते चुकोवचे जायना एक पंत जाल्यार तांतूय मुखार सून येवन देव रक्षण करता म्हळ्यार ते आमी पळोव येता तागेले हळूहळू भक्तांनी कशी एग्जाम्पल आसा खंडिताची आनी ते कशी उत्तेजीत जावन आसताना युधिष्ठिरान त्या सिच्युएशनाक कशी कंट्रोल केलें त्या लायक पॉइंट सांगितले हरे कृष्ण आनी कोणाक कसं शेअर करता हरे कृष्ण तसले आमी नेक्स्ट संडे तूं हे पळोवया मुखारी ही द्रौपदी आनी भीमाल कसं संवाद जाता आनी भीम कसं सोल्युशन हाडटा हातूंत सो नेक्स्ट संडे मेळया सेशन कंक्लूड करता तीन पंथा हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून आम्ही सेशन कंक्लूड करूया हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। धन्यवाद पुरा जनक तुम्ही टाइम काढणे